स्नानान तुझी भुरगी जाल्या पवित्रत्व्यान तुझ्या देण्यान भरल्या पविसावेन तुझे सांदे जाल्या पवी जावच्या तुझे लागीं सरल्या सांगाता जमल्या बाप तुझे समोर आटोच्या धांवडावन आमचो जिणये अंतर कुर्बेन भरलाय साता मोगाचनो ह्या पवित्र तळार ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक हजर जाल्ल्या समेस्तांक तुमकां ह्या पून शेताच्या तळार जुजेवाजाच्या नांवी बरो येवकार हांव मागता जे कितें आशेवन मागोवन आयल्यात आम्हा समेस्तांची आशा तोच देवातावन मागोवन सुफळ करून दी म्हणली आमचें मागणें जावन आसा आनी ह्या वेळार हांगासर मिसाक दिला इरेदे ह्या इरादे सवे हांगासर आमी सर्व सांगाता जमल्या आम्हा समेस्तांची आशा देवा मुखार आमी भेटोवन दिवया हेलेन डिसिल्वा आनी कुटाम बोंदेल अर्गां जावन मीरा डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर मानिशा डिसोजान दिवचें पानीर अर्गां जावन तिमोती वेगस पानीर ऑरेल डिसोजा पेरमानूर अर्गां जावन ताणें मीस दिल्या जेसिंता मोंतेरो पुत्तूर अर्गां जावन सिल्विया डिसिल्वा मोडांकाप अर्गां जावन सुनील लोबो उपिनंगडी अर्गां जावन बेनेडिक्टा डिकुना ताच्या आत्म्या खातीर मोगारनाड मॅथ्यू आनी अनिता पिरेरा मोगारनाड अर्गां जावन लेनविशा डिसिल्वा मोगारनाड अर्गां जावन लेस्टन डिसिल्वा मोगारनाड लेस्ली डिसिल्वा मोगारनाड मेलजॉय लोबो मोगारनाड अर्गां जावन ज्योती आनी मेल्विन लोबो मोगारनाड अर्गां जावन वर्जिन मास्करेनस विटला अर्गां जावन एम्मी डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर इगर्चे वाडो पावलीन डिसोजा मैसूर अर्गां जावन आंजेलीन डिकुना ताच्या आत्म्या खातीर निर्काण विन्संट डिकुना ताच्या आत्म्या खातीर निर्काण रोनाल्ड डायस आनी कुटाम बेंगलोर अर्गां जावन लेनविन आनी मरीजा मोंतेरो रानीपुरा अर्गां जावन राजेश आपोन्सो ताच्या आत्म्या खातीर जेराल्ड आपोन्सो फाजीर ताणें दिला फ्रांसीस क्रास्ता सिद्धाकट्टे अर्गां जावन सायमन डिसोजा पुत्तूर अर्गां जावन मेरी फातिमा ताच्या आत्म्या खातीर सेवरीन डिसोजा फाजीर तिणें दिल्या तशें पास्कल कुटेना ताच्या आत्म्या खातीर सिप्रियन रेशमा आर्कन वाडो मेल्विन वाज अर्गां जावन लोरेटो लविना मोंतेरो सालेतूर अर्गां जावन संत आंतोनीच्या मनांक रत्ना वेरा बोंदेल अर्गां जावन वलेरियन डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर शांती डिसोजान दिवचें फाजीर एंड्रिया जोआना नोरोना मोगारनाड अर्गां जावन जॉयलिन डिसोजा एरमाटी अर्गां जावन तशें नॉर्बर्ट डिकोना आंजेलोर अर्गां जावन ह्या सर्व इराद्या सवे आमच्या काळजाचे सर्वत्रेक आमचे इरादे त्याच देवाक आमी भेटोवन दिवया तशेंच आयच्या दिसा सगळ्या जेवणांचो खर्च दिल्ले शालिनी पियूस बाजाल तांकांय ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणच्या सवे उरिल्ल्या थोड्यांनी दिल्ले आसा तांची नांवां हांव निमाणें सांगता तशेंच दान दिल्लीं आसात ह्या समेस्त तांच्या इराद्याक सांजोचे वाज बाप देवातावन सर्व आशिर्वादां फावो करून दी आनी सांगातास ह्या पवित्र तळाक बरें मन दाखोवच्या दाखयल्ल्या हांगासर बरेंपण करच्या आनी केल्ल्या हर एकल्याक तोच भाग्यवंत सांत जुजेवाज बाप सर्वांक बरेंपण दिवन दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाळ बाबा भयणीनो
भाग्यवंतू जुदेवास हाच्या मनाक आमी अर्गां दिवच्याक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी संगता मेळ्ळ्या हांगासर जमलेलो वो बाबार्थी जोमो पळयत आसतना आमकां हर एकल्यांक समजता की ह्या सुवातेर जावची अद्भुतां ह्या सुवातेर थावन प्रसार जावचो भावार्थ विशेश जर आमकां फातीर ना ह्या सुवातेर कितें बरें जायना जाल्यार इतलो व्हड जोमो हांगासर मेळनातलो त्या देखून आज आमी देवाक अर्गां दिवया ह्या सुवातेर ह्या पुणशेतान जेजूची महिमा जेजूच्या नांवाची स्तुती करूंक साध्य जाला तशेंच आयच्या दिसा पवित्र सभा आविलाची सांत तेरेस हेचें स्मरण करता ही आविलाची सांत तेरेस 20 वर्साच्या प्रायेर सांत जेरोमाच्या पत्रांनी चड प्रभावी जाल्ली आपल्या बापायचें उतर आयकनासतना म्हणजे देवाच्या उतराक महत्व दिवन ती कॉवेंताक भरती जाली ताच्या उपरांत आगोस्तिनाची ती पत्रां वाचून ताचो बूक वाचून सडीत गुंड्यान अध्ययन करून पवी सभेंत सर्गेच्या राजाक वेच्या खातीर ध्यान नियाळ केल्ली ती सांतीन आज आमकां हर एकल्या प्रेरण जावन आसा पवी सभेची दोतोर ती जावन आसा आनी आज आमी हर एकली तिची मजती ह्या जम्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया हें बलिदान फावो रितीन भेटोवच्या खातीर आमी हात जोडया परत ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्र जेजू आमचे लागीं उलयता आमच्या काळजाक येता एकामेकाक शांती दिवंक सांगता त्या देखून आमी पवित्र जावया आमचें उणेपण आमची अस्कत काय वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजोपण्या अनुसारून सांगता मनाक चिंतून तोंडान अनुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बागेमो सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू देवासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायाची चिनीची येवन तुज्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. साम पावलून रोमाघरांत बरयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो तर आमचे कुलयेचे परजा अब्रामा विशयांत आमी कितें म्हणयत जर आपल्या करण्या वरवीं तो नितीवंत जालो तर ताका आपली वडविकाय उलोवंक कांय पुणी आदार आसतो तरी देवा उजीड आसली वडविकाय उलोवंक ताका जालें ना पवित्र पुस्तकी कितें म्हणटा अब्रामा देवाक सतमनलो आनी ताणें सतमनले निमती देवान ताका नितीवन म्हूण लेखलो काम करतल्या मेळटा ती मजुरी ताका दिल्ले देणे न्हय बगार ती ताका दिवे पूण एकलो आपलो स्वंत करण्याचेर होंदोन नासतना पालकाक नितीवंत म्हूण करतल्या देवाचेर आपलो भवत दवरता जाल्यार हो तसो बवर तसो ताका नितीवंत म्हूण लेखूंक कारण जाता देखून आपलो मोलो कर्ण्यांतल्यांक देवान नितीवंत म्हूण लेखले निमती त्या मनशान भोगचे दादुस्का विशांत दाविदान मले जशे गुन्यांव देवान बक्षिल्यात ताचे पातकी ताणें पुसून काडल्यात ते बागिस्त सय जशी पाकता देव लेखाक दवरिना
ते बघिस्तसय देवाचे उतार्ये देवाचे उडुपकार श्लोक तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडुणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय गुन्यांवाचे बोक्सने जर मेल्ले पदकांचे खंत जर धुवन काडले मनीस कितलो बागी सर्वेस्पर मुखार जाका गुन्यांव ना जशें अंतस्करान कापटना तो कितलो बागी तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडुणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांव वळखूंक घेतलो म्हजे पाताक हांवें लिपून धरलें ना हांवें म्हणलें सर्वेस्परा मुखान म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पाताक बक्षिले श्लोक तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय निंती वतानो सर्वेस्परान थंय उल्हास करा संतोष पावा विदय काळजाचो येया आनी उल्हासाची उद्गार जोडा श्लोक तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्परा सडवणेच्या आनंदान तूं म्हाका भरताय Alleluia, 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 alleluia. जसो तुझेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवो तुजी दया Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमान तुका सुम्या लोक हजारांनी एकठांय जावन एकामेका मस्तितना जेजू पयले आपल्या शिसा लागीं उलोवन म्हणालो फारिजेवांच्या खमीराची म्हणजे तांच्या कपटीपणाची सत्राय घेया जे कितें दांपून आसा तें सकट उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सगळें परगट जातलें तुमी काळोखां सांगला तें दिसा उसवाडा आयकतले आनी भितरल्या कुडांनी पुसपुसून उलयल्या त्या घराच्या पाक्यार तावन घासतलें म्हजे इश्टानो हांव तुमकां सांगतां कुडीचो जीव काडटल्यांक तुमी भियेनाकात ताच्या प्रासडीत आनी करयेत तें कांयच ना पूण कोणाक तुमी भिये जाय तें हांव तुमकां सांगतां जी विशी मारल्या उपरांत यमकोणांत उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया होय हांव तुमकां सांगतां ताका मात्र तुमी भिये जाय 5 गिरबुज्यो 2 पैशाक विकतात न्हय तरी पूण तांच्या मदल्या एकाचे सयत देवाक विसार पडना वय तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात देखून भियेनाकात जायत्या गिरबुच्या प्रास चड मोलादीक तुमी देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी भुरग्यानो आयची देवस्तुती आनी आयची वाचपां आमी हर एकली सत्ती आनी निश्कपटी जावन जिवंक आपोवणें दिता सतान आमी जियेचे कपटीपण पयस करचे निश्कपटी आमी जायचे म्हणून मगचनो आजकाल जायत्या अंगडींनी जाय तितल्यो डुप्लिकेट वस्तू मेळटात की ना मेळटात व्हिडिओकॉन म्हणून एक ओरिजिनल प्रोडक्ट आसा जाल्यार मोदें एक आई कडसून व्हिडिओ आयकॉन म्हण दितात आनी राप्पा वचून तेंता आमी हाडटा एक एग्जाम्पल दिल्लें डुप्लिकेट नवे येवचे पयलें ओरिजिनल येवचे पयलें ताचे डुप्लिकेट रेडी आसतात डुप्लिकेट नोट आज रेडी आसात
पारकुंगस कष्ट फरकस कळना खंयचें बरें खंयचें नाकारी म्हणलें समजूंक आज कश्टांचें जालां. मनशा मदें डुप्लिकेट मनीस आसात. आमचे मदें हांव डुप्लिकेट म्हूण सांगना, वेस पंगरचे मास्क घालचे, कोरोनाचे मास्क न्ही आनी एक रितीचे मास्क घालून जियोवची आमचे मदें आमी जायतीं जाणां आसा. तुळयेन म्हणटात उलाय पिदाय, भितर एक भायर एक. आणि आज असल्या व्यक्तित्वाच्याक जेजू म्हणटा, आपल्या धर्मदूता लागीं देगेर आपूण सांगता, असल्या मनशाक हांव सत्राय घेया. त्या वेळार जेजू सांगलें फारिसांवांक दाखोवन, आज म्हाका आनी तुमकां जेजू दाखोवन सांगतलो, अळे वो वेस पांगरता ह्या मनशांतान वो डुप्लिकेट, वो भायल्यान मात्र आजून आसा, भितरल्यान हात उबरावंक तयार आसा. जागृत रावा. भायल्यान बरीं बरीं उतरां उलयता, भितरल्यान नाका जाल्लीं रेडी आसात. जागृत राया, जागृत रावंक आपोवणें दिता. कपाटी मनीस आज कपटपणान जियेता, त्या देखून कपटपणाचें खंडन करता जेजू. आतां कपटपण म्हळ्यार कितें? कपाटी म्हळ्यार कितें? वेसपांगरचो. सांगलें न्ही की भितरल्यान कुसाडाय भरल्या, मेळेपण भरलां, भायल्यान पुराय बरेंच. ताजे देखून जेजून सांगचें आसा हप्त्या मदें वाचपांनी, सुनो काडिल्ल्या पोंडा बरी. आमचे मलगाड्यांचे जायते पोंड आमी बांदल्यात मेस्त्रीणी, भितर घाल्या आडां कुसल्यांत, पूण भायर मार्बल. आनी वर्सांत एक फावटी आल्माचें फेस्त आसतना ताका आमी सुनो काडटा. तसले मनीस कपाटी. पूण आमकां समजोवचें जाल्यार बाबा भयण न्हू, कपाटी मनीस म्हळ्यार एक वाळय वाळय पळय, ताका सरी करियेत. वाळय पळया, तुका आड्यांनी पाकासांनी वणटीक बरी डेकोरेशन करून गेल्ले बरी स्वीत वेता, पूण ती लो आपोडा पुटया भितर कांय ना. कपटी मनीस म्हळ्यार तशें, भायल्यान सुबितात, भितर तांचें तें भरलां मेळेपण. कपटीपण म्हळ्यार सरमुनाक आमी सरी करियेत. आमी पुरो हळ्ळेंतलीं मनशां थरथाव जावन, आनी आमकां कळीत आसा पावस येवच्या पयलीं आमी सरमून रेडी करता. तेणे हेणे आसुल्लो पुरो कोयर सांगाता घाल, ताका इल्ली माती पुरो घाल, सरमून रेडी करता. सरमुना उजो दिल्या उपरांत 10 दीस भितर उजो आसता, भायर ताचो गोबर पळय सोबीत नायस नायस आसता. भितर हात घाला, ग्रास येता, हात उलपायता. कपटी मनीस तशेंच भायल्यान बरें आसात, भितरल्यान ते ग्रासूची वखदां जावन आसा. त्या देखून असल्या मनशांतावन आमी सत्राय घेवंक जेजू आपोवणें दिता. बाबा भयण न्हू, जायतो लोक थंयसर आसलो, हजारांनी लोक थंयसर आसलो, तरी जेजू त्या अपोस्तलांक धर्मदूतांक आपयता देगेन आनी सांगता, ह्या फरिसांवांच्या खमीराची, खमीर म्हळ्यार कालें, आमी इडली करच्या पयलें पीठ आमी रेडी करता, पीठ रेडी करता, खमीर बरें बरसिता. कित्याक? फूग येवंक. फूग आयल्या उपरांत इडल्यो बऱ्यो जातात. त्या देखून थंयसर हजारांनी लोक रेडी आसा, आनी हे फारिसेव कपाटीक फूग दिवच्या खमीरे बरी आसले, लोकांक उसांबळ करचे, लोकांक वायट वाटेन वरचे जावन आसले. त्या देखून खमीर म्हणलो शब्द जेजून वापरलो, अळे ही खमीर मारेकार. तुमी म्हजी खमीर जायचे, बरें बरी फूग दिवचे, बरी उतरां वांडचे. त्या देखून तुमी हांचे विशीं सत्राय घेया. तुमी सत्राय घेवन ह्या लोकांक सारके वाटेन व्हरा, बरी वाट दाखया. ह्या फरिसेवांची ती वांकडी वाट दाखयनाकात म्हूण तांकां जागृतकाय सांगता. पूण आज बाबा भयण न्हू, ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या म्हाका आनी तुमकां जेजू फारिसेव म्हणटा आसतना आमचे मदें खोबराळी मनशा विशांत नियाळ करूंक आज वत्तायन आमकां आपोवणें दिता. तर खोबऱ्यांचें मूळ कितें? वॉट इज द ओरिजीन ऑफ गॉसिप्स? मूळ कितें? खोबऱ्यांचें मूळ खंय तावन उदेलां? सैतानाच्या बिळांतावन उडासतो बरा. खोबरो खंय तावन येतात? सैतानाच्या बिळांतावन. मनशांनी करच्यो हर एक खबरो सैतानाच्या उज्याच्या एका भलये बरी त्यो एकामेका मनशाक तोपतात आनी तोपयतात. हें आमी उगडासान दवरीचे. आमी देवसाराची एजंटां जाय नजो, सैतानाची पर्जा जावंक नजो, आमी क्रिस्ताची पर्जा जावन जियोंक जाय.
त्या देखून जाकोबाचें पत्र अबस्वर 3:16 ओळ आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. जाकोब सांगता जिबेद्वारे करच्या पातका विशयांत उल्लेख करून सांगता, जीब निजायकी उजो, खोटेपणाची रास आमच्या सांद्यामध्ये ती आसून आमची सगळी कूड बस्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिवितांत उजो दिता आनी आपुणूच यमकडाच्या उज्यांत जळता. कितली मारेकार बाबा भयण आमची जीब. जीब विविध संगती खातीर आमी वापरता. रूस पळोवच्याक, देवाचें उतर परगट करच्याक, बरें उलोवच्याक. पूण ह्याच संदर्भात देवाचें उतर सांगता, यमकंडाक व्हरून पावों की, यमकंडचो उजो ह्या संवसारी बऱ्या मनशाक दिवं की त्या जिबेक सकत आसा. त्या देखून जिबेची बंदोबस्त आमी करूंक जाय, आमी समजूंक जाय देवाचें उतर. हांगासर आमी समजोवेत बाबा भयणो, यमकंडाच्या उज्याचें कीट ह्या संवसारी खोबरो करूंक मनशाच्या जिबेक उजो दिता. आनी सैतान हर एका खोबऱ्या फाटल्यान जियेता आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष जावन वावुरता. अ गॉसिपर इज द डेविल्स पोस्टमॅन. उडासतो बरा, खोबराळी सैतानाचो पोस्टमॅन आसले बरे. आमी सैतानाचे पोस्टमॅन जावचे नाका. तर खोबरो उपजतात आमच्या काळजांतल्या वायट सक्तेतावन म्हणलें देवाच्या उतरां मरेपात आज आमकां हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांक स्पश्ट जाता. लुकास वांजेल अध्याय 6 आनी 5 ओळ सांगता, बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतलें बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतलें खोटेपण भायर काडटा. मोगाचे न्हू, काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता आनी एकामेका वांडटा. आज आमी समजून घेवंक जाय म्हज्या काळजांत कितें बरोवन आसा. जर हांव आज बरें उलयतां जाल्यार देवाची कृपा ती वाळोवन आसा, बरोवन आसा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. जर आज म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावराच्या जाग्यार पॉझिटीव उतरां उलयता, नाका जाल्ले उतरां उलयता जाल्यार कितें बरोवन आसा म्हणून हांवेंच म्हज्या विशयान समजोवयेत. बाबा भयणो, केदाळ आमच्या काळजांत खोटेपण बरोवन येता तो वेळो आमी खोडी काडटा, वायट उलयता, फोटो दूर दिता, हल्क करता आनी मनीस द्वेष आनी मोसरा खातीर खोबरो करता. गॉसिप कॅन बी द रिजल्ट ऑफ हेट्रेड. म्हजें तें आज हगें भरल्यार, म्हजें तें आज द्वेष भरल्यार त्या मनशा विशयान बरें उलोवंक म्हाका कितें मेळटा. त्या देखून आमी रागार जावचें न्ही. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलां, राग करा पूण रागान जियेनाकात, रागान रात पाशार करिनाकात. कित्याक तो अवकाश दिल्ले क्षण सैतान आमकां ताका जाय जाल्ले बरी वापरता. त्या देखून बाबा भयणो आमी जागृत आसूंक जाय. किर्तान 109 वाक्य 3 सांगता, द्वेषाच्या उतरांनी म्हाका वेडो घालतात, कारण नासता म्हज्या आंगार पडतात. त्या देखून सांत पावलो सांगता एफेसकारांक बरोवन अध्याय 4 30 आनी 1 ओळ, दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणे, निश्चुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें पयस करा. सांत पावलोची उतरां बाबा भयणो, हें तुमी पयस करता जाल्यार तुमचें चिंतप नवें जातलें, तुमची आलोचना पवित्र जातल्यो आनी चिंतपां आलोचना नवी जाले तक्षण तोंडांत येवची ती उतरां पवित्र जातलीं. पेल्या विशयांत ताचे कश्ट समजूंक आमकां सलीस जातलें. केदाळा आमी वायट चिंतपांनी जियेता. असाध्य बाबा भयणो, कशें आमी बरें उलोवचें त्या देखून देवाच्या उतराचो नियाळ आमी विशेश रितीन करया. सट्टाव जावन खोबरो करच्यो कोणें कांय कामनांतल्यान बाबा भयणो. गॉसिप इज द प्रॉडक्ट ऑफ आयडलनेस. तिमोथेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5:13 ओळ सांगता, म्हजी उतराणें सांत पावलान तिमोथेकारांक बरयल्लीं उतरां तुमकां सांगता, आमी हर एकलें आयकुया. थोडीं घरान घर भोंवन ती आळशी जातात. थोडीं आपल्या घरांतून आनी एका घरां भोंवतात आनी कांय काम नासतना आळसी जातात. मात्र न्ही, खोबराळी जावन हेरांच्या गजालींत घुसतात आनी उलोवंक नजो जाल्यो संगती उलोवंक ती शिकतात. इतलीं बरीं उतरां खोबराळ्यांक. कांय काम ना, त्या देखून वेचें शेजारा वेचें इल्लें बरें उलोवचे बदलाक
कोणाच्यो खबरो उलोवच्यो पावानांतल्या ताका इल्लें कुडसोवचें आनी तातूंत संतोश पावचें हें बरें न्ही बाबा भयण त्या देखून पुरातन एक सांगणी आसा कामनातले हात सैतानाचें काम आसाल असले बरे खंय आयडल हँड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप कामनातले हात ते सैतानाचे काम करचे हात जावन आसतात त्या देखून सैतान ताका जाय जाताना वापरता आमचे ते पवित्र देवान दिल्ले वर्ते हात त्या देखून आमी जागृत आसूंक जाय केदाळा एकलो खोबराळी हेरांच्यो खबरो करता ताचें जिवीत रेझर म्हणल्यार आपल्या तोंडा द्वारे कातरूंक फुडें सकता गॉसिप इज द रेझर ब्लेड इन अ माउथ रेझर म्हळ्यार भुरग्यांक कळटा की ना दादले वापरतात शेविंग करूंक ते रेझराचे ब्लेड आसता त्या देखून कोण खबरो करता ताच्या तोंडांत ती ब्लेड आसले बरी तो एकामेका ते वायट उतरांनी कातरता ताचें जिवीत ताची बगणां ताची सिंतिमेतां त्या देखून आमी खबरळी मनशां रेझर ब्लेड आसले बरे आमच्या पेल्या कातरूंक सकता हांव बाबा भयणो खबरो एकामेकाचें जिवीत समस्यार घालता आमचे खबरो एकामेकाचें पेल्याचें जिवीत समस्यार घालता कित्याक खबरो सत लिपयता देवातान पयस करता बरें नांव पाड करता बरो संबंद तुटयता काळजां बेसां करता एकामेका दुबाव सोडयता देखून खबराळी जिवीत सगळें सत्यनाश करूंक शकता आमी जागृत आसूंक जाय बाबा भयणो कशें फूड पॉयझन जाल्यार आमचें पोट दुखता उपरांत पोट सापता आनी ते समा जाता पर्यंत आमी कश्टतांव आनी तशेंच वायट खबरो पेल्याचें जिवीत कश्टार घालता पेल्याचें जिवीत दुखयता आनी ताचें जिवीत सत्यनाश करता हें आमी समजून घेवंक जाय खबरो एक आन बावर्त्याचें लक्षण म्हणून सांगल्यार कांय सूख जावची ना गॉसिप इज ए कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ अनबिलिवर्स कित्याक म्हळ्यार देव बिरां तिसो कोणूच एकामेका वायट खबरो वा निंदा करूंक शकचो ना मात्र न्ही ते देवाच्या भुरग्याचें बरें लक्षण न्ही आमी हर एकलीं देवाक मानवण दिवची जेजूचें आराधन करची जेजूची भाव भयणी देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची जावन आजुनूय जिवन आसाव जाल्यार आमी खबराळी मनशां जायना देवान रचले आमकां सारकेच्या स्वरुपाचें तें स्वरूप आमी आमकां जाय जाल्ले बरें बदलून जियेल्ले वरवीं आमकां ती वायट चिंतपां येतात आनी अशें एकामेका आमी कश्टाक घालता त्या देखून बाबा भयणो खबरो फोट संगती वा कापटपण प्रसार करता गॉसिप स्प्रेड्स फॉल्सहूड एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अवस्वर 4:25 वळ सांगता देखून सर्व तुमी कापटपण पयस करा आनी एकामेका सत उलया कित्याक आमी समेस्त एकाच कुडीचे सांदे जेजूच्या कुडीचे सांदे आनी जेजू आमकां मस्ताक जावंक जाय कितलीं जाणां न्हिदोन आसात पळया तुमी पळयनाकात हांव पळयता हांगा कित्याक जेजूचें उतर आसतलें सांगता आसतना आमकां तें सोसूंक जायना आमचें तें कापटपण बरयल्लें तें आमकां तें थोपता 2 तरी तालवरी बरें आसतलें देवाचें उतर आसतलें बरें सांगतना आमचे दोळे दामता सैतान सांगता तूं दोळे दांप तो जेजू स्वता जेजू सांगले बरें सांगता तूं तुजें काम म्हाका मुखार सरोर हांगा थावन जेवन गेल्या उपरांत तुवें म्हजें काम करूंक जाय फोट सांगोंक जाय कपाटी सांगोंक जाय कोबराळी करूंक जाय त्या देखून दोळे दांपले जागृत जाया जेजू सांगता ह्या वेळी तुमी आयल्यात न्हिदोंक न्ही तुमी आयल्यात देवाचें उतर आयकोंक त्या प्रकार परिवर्तन जावन जियोंक त्या देखून हांगातान हें मिसाचें बलिदान जावन वो नियाळ आयकोन आराधन जोड बेसांव जोड तुमी वेता आसतना प्रत्याकी सैतानाची पिळगी जावची न्ही खोबराळी मनशां जावची न्ही बाबा भयणो त्या देखून जागृत जाया आनी कळनासतना मागणें करा आमी जेजूची परजा जेजू सांगलें आमी पाळोवंक जाय थोडे पटी सोलवता कश्टाक सांपडता पूण जेजू आमकां परत बक्षांनी दिवन आपण दिता पूण देवाचें उतरच आयकूंक आमकां मन ना जाल्यार आमी कशें बदलुचें त्या देखून बाबा भयणो आमचें जिवीत आमी कश्टार घालचें न्ही मुखारसून बाबा भयणो खबरो आमची बरी इश्टागात वांटे फांटे करता गॉसिप सेपरेट्स द फ्रेंडशीप परनेसोल्यांत गादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 16 वाक्य 20 आनी 8 म्हणटा खोटो मनीस झगडी उपसायता खबरो करता आनी तो इश्टांचो वेगळासार करता कितलीं जाणां आमचे मदें
बरेंपण आसलें वायट करच्या खातीर आपणाच्या एकामेकाच्या कानांत वायट घालता. काजरी जोड्यामध्ये मोगान जिवन आसतना तांचो बेस, तांचो संबंध, तांचे कुटुंबाचें जिवीत वांटे फोटे करच्या खातीर एकामेका कानांत वायट चिंतपां, वायट उतरां घालून कितलीं कुटुंबां आज नाश जाल्लीं आसात बाबा भयण. आमी तातूंत मेतेरपण घेतलां जावं पुरो. त्या देखून आज साबार वाड्यांनी जमतीक लोक येना. कित्याक आमचे ते जावच्यो खबऱ्यो. आज आमची जायतीं जाणां विंगड विंगड पंगडा गेल्यात. आमी जबाबदारी बाबा भयण. आज आमचे मदें आमच्या समस्यांनी कुटुंबांनी संबंध फूट जाला जाल्यार आमच्यो नाका जाल्यो खबऱ्यो वरवीं. त्या देखून परमेस्तल्यान गादीचो पुस्तक अवस्वर्सो 19वी ओळ सांगता, देव कांटाळता फोटू उलोवच्याक आनी बाबा म्हयनी मदें दुस्मानक्याचें बी आमच्या मनशांक. देव कांटाळता फोटू उलोवच्याक आनी बाबा भयणी मदें दुस्मानक्याचें बी आमच्या मनशांक. दरास देव म्हाका कांटाळटा गी, देव म्हजो मोग करता. परमेस्तल्यान म्हणया बूक अध्याय 20 आनी 1 26वी ओळ सांगता, गर्वी आनी हट्टी हाका म्हणटात हांकारी. गर्वान बरोवन तो चलता, ताचें तें कितेंच बरेंपण येना. परत त्या गादीच्या पुस्तकान अवस्वर 9 8वी ओळ सांगता, हांकाऱ्याची सूख दाखोवन दिवंक वचनाका. हांकाऱ्याची सूख दाखोवन दिवंक वचनाका, कित्याक तो तुजो द्वेश करतलो. जाणट्या मनशाची सूख दाखोवन दी, कित्याक तो तुजो मोग करतलो. बाबा भयण, आमी हर एकले सूख करचे मनशां, कोण न्ही भागेबोन न्ही. जेजून सांगलें आसा, बरो म्हणलो एकलोच तो देव. तर आमी हर एकले अस्कत आनी अस्कत मनशां जावन आसनी आमकां कोण एकलो करेक्ट करूंक येता, समजूंक येता, हांवें हांकारी जावचें न्ही. आनी असल्या मनशांक तूं तितूंक वचनाका म्हण जेजू सांगता. बगार कोणाक आमी जानव्यान भरलेल्याक समजतल्याक आमी तितवी जे तो तुजो मोग करता, तो जेजूचो मोग करता. किर्तान 101 ओळ 5 सांगता, जो गुप्ती पेल्याची निंदा करता तसो हांव नाश करतलो. हांकारी दोळे गर्वी काळीस म्हज्यान सोसूंक जावचें ना. जो गुप्ती पेल्याची निंदा करता, गुपीत रावन एकामेकाची खेळकुळां करता, तासो हांव नाश करतलो. जिवितांत नाश मागून घेवचें नाका बाबू भयण. देव ताचें बरें काम मुखार सुंत येता. देव आमकां लांब दोरी सोडता, जायते अवकाश दिता. परिवर्तन जावंक बदलूंक मागीर जायना जाल्यार देवा वरवीं असाध्य. आमी देवाच्या हातांत आमी जिवंक जाय. देवाच्या हातांत हांव, देवाच्या मोगांत हांव, देवाच्या बक्षाण्याच्या सत्तेंतान आमी पयस वचचे न्ही. आमी तोबोळ येवन ही बक्षाण्याची, ही बेसावाची कृपा आमी सोडूंक जाय. तर खोबराळ्या संगतींतावन आमी कशें पयस रावचें. किर्तान 1 पयली ओळ सांगता, बागी तो मनीस कोठ्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना तो बागी. आमी इतलेंच करूंक जाय बाबा भयण. एक मनीस, एक व्यक्ती नाका जाल्यो खबरो करता जाल्यार आमी ताचे सांगाता, तिचे सांगाता बसचें न्ही. जागो खाली करीजे. आमकां बसून कितेंच लाभ ना. देवाचें उतर सांगता, बागी तो मनीस कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पातकाची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना. कित्याक आमी बसूंक जाय. दुसरें, खबरो करतल्यांक आयकनाकात. डोंट लिसन टू गॉसिपर्स. गादीच्या पुस्तकान अवस्वर 20 19वी ओळ सांगता, खबरो करता तो गुटू भायर घालता. गडपाक घालून उलयतना सो सांगात खरी नाका. बाबा भयण, खबरो करतल्याची, गडपाक घालून उलयतल्याचे पाटलाव करिनाका. खाली आमी करया, ताका मोगान आमी सांगूंक प्रयत्न करया. विशय आमी बदलूंक जाय, जागो आमी खाली करूंक जाय. कितें म्हणी खाराणां दिवन थंयतान आमी फळाफळ घेवंक जाय. ना जाल्यार बाबा भयण बाचाव ना. आमच्या मतींत, काळजा मनांत वायटच ते ओमतात. त्या देखून आमी जागृत आसूंक जाय. जर एकलो आमच्या विशयान खबरो करता तर आमी कितें करूंक जाय. माते वचून वांजेल सांगता, अवस्वर 18 15 तो 17वी ओळी म्हणसर, पयलें ताची सूख ताका गुठान सांग. आमी मिस्टेक्स करचे बाबा भयण, गुठान आमी सांगया, ताका दिवंक प्रयत्न करया. पूण आयकना जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक देव बिरंतीच्या समाधानी मनशाक आपोवन व्हरू आनी ताका इल्लेशें बरें करून समजय. मागीर आयकना जाल्यार ताका साबेक कळय. राजी संधान करचे समितीक सांग. मागीर आयकना जाल्यार तो एक आन बावर्ती म्हूण सोड म्हूण जेजून सांगला.
देखून आमी जेजून सांगल्या वाटेन सोमकोंक जाय. कित्याक देवाचें उतर सांगता एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4:15 ओळ, माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तकाक क्रिस्त थंय वाड जाय. मागीर आयकना तर तो एकलो अनबावर्ती म्हूण चिंतून ताका सोड सोडी जाय म्हूण पावलोनी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सांगलां. आमी अनबावर्ती जावचें नाका बाबा बीन. आमकां तिसऱ्या मनशान हाडचें नाका. आमकां जेजून सुख शिकयला. जेजूस आमच्या काळजा मनांत आसा. जेजूचें उतर पाळटल्याक कोणाकच तिसऱ्या मनशान सांगची गरज ना. आनी आमच्या काळजा मनांत आमकां भियेता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां स्वनियंत्रीत करचो, आमकां समजोवचो, आमकां धैर्यान बसचो आत्मो दिला म्हणून पावलोन तिमोथीकारा बरयल्या त्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1:7 ओळ आमकां सांगता. देखून आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आसा, आमकां कंट्रोल करचो. ह्या पवित्र आत्म्याक आमी वावर करूंक अवकाश करून दिवंक जाय. थोडो वेळ त्या पवित्र आत्म्या सांगता आमी मागणें करूंक जाय. आमी हर एकल्याने आमची जीब सांबाळी जाय. वॉच युअर टंग केअरफुली. एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4:29 ओळ सांगता, पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. उपकाराक पडटा तें आनी सार्थक जाता तें उलोवनें मात्र उलया. अशें आयकल्ल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. परत परमेसोल्यांत गादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 26:20 ओळ सांगता, लांकुडू नातल्यार उजो पालू वता, तेच परे कोबराळी नातल्यार जगणें रावता. लांकुडू नातल्यार उजो पालू वता, पूण कोबराळी मनीस नातल्यार त्या घरांत जगणें रावता, त्या वाड्यांत जगणें रावता. आज आमी आमचें कोबराळी जिवीत आखेर करूंक जाय. एक फावटी बाबा भयणो आमी पेल्याची फोट खबर फायस करणं उपरांत पश्चाताप पावतना वारें म्हणलें बरी साबार जिनये बाबा भयणीच्या कानांत तें पडोवन तोंडांत साबार कडेन वोंकोन वेता. ताजे करून मागीर एकामेकाक घाण शिवाय कितेंच बरें पोवन आमकां पळोवंक आयकूंक मेळना. ताजे करून माथेवाच्या वांजेलांत आमकां जागयलां अध्याय 12:30 ओळू. देखून हांव तुमकां सांगता, मनशांनी उलयतल्या उपकाराक पडनातल्या हर एक उतराचें लॅक जडतेच्या दिसा दिवचें पडटलें. आमी लॅक दिवंक आसा. गरजेक पडनातलें, पेल्याक दुखयल्लें तें हर एक लॅक आमी दिवंक आसा. किर्तान 141:3 ओळ सांगता, सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एका पारेकाराक दवर. किर्तनकार म्हणटा, हे देवा हांव ह्या पातकी संवसारांत जियेता, काळोखांत जियेता, तोंडांतल्यान भायर वायट उतरां येतात, वायट खबरो येतात, एका राखण्याक दवरू, एका पारेकाराक दवरू. किर्तनकार सांगता आमी दिसपट्टे सकाळीं दीस उजवाडटना बाबा भयणींच मागोंक जाय, हे जेजू दीस उजवाडला, हांवें म्हज्या वावरा वचोंक आसा, जायते जाणां मेळोवंक आसा, तुजें उतर प्रगट करूंक आसा, जायते फावटी हांवें उलोवची उतरां ती नितळ आसूंक जाय, म्हाका एका राखण्याक दवरो, एका पारेकाराक दवरो म्हूण हांवें मागोंक जाय. बाबा भयणो, देव आमकां असले मागण्याक पाळो दिता आनी सदांच तयार आसता. परमेसोल्ल्यान म्हणया बूक अध्याय 13:3 ओळ सांगता, आपल्या तोंडाचेर नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता, आपले ओंठ रुंद उगडता तो आपणाचो नाश करता. निमाणे जाकोबाचें पत्र अध्याय 4:17 ओळ सांगता, जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा, आमी ल्हान भुरगीं न्ही, वायट उलोवचें, खबरो करच्यो हें सारकें न्ही म्हणलें कळीत आसून आमी करता जाल्यार देवा मुखार आमी अपराधी जाता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. इतलें सांगल्या उपरांत आमकां तेंच करूंक जाय जाल्यार हांवें कांय करूंक जायना, जेजून कांय करूंक जायना. आमी तसो अनुभव करूंक आसतलो, तो अनुभव करया. जें कितें म्हाका सांगूंक आसा ह्या दिसा हांवें सांगलां, हांव आनी तुमी बरें जिवीत जियोवया, हांव आनी तुमी जेजूक मानवाचें जिवीत जियोवया, हांव आनी तुमी पेल्या विशयान बरें उलोवया, खबरो रावोवया आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावच्याक हे उकारीसल्या जेजू थंय कृपा मागया. आमेन. पानांक 131 131.
आज भेटों सो कि कोण काळजायनी तुका भेटोंक दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भर म्हूण मागता बाबा आमकां पाठय दैवीक तुजें वेसन कुरबेर आमकां रेटय पाळच्या तुजें मिसन तुझ्या बाबा बहिणींनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार ते बाबा पाक मानतात तसलें साम दिवून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेव. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवी तुका भोवमान वले हे सशेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओके दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष पुरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे पसोत आमी तुका दिन वाचता. बावर्ताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो सांगा सोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळे जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या दरबान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून येदेने पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची.
तेच परे जवान जाता आसतना काल्स कितले तुका नव्यान दिनू आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर्त सोगूड परगटोवया जेजूच्या मरुणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वजिवीत सोबुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत उरतले आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्यावर व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा हे सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमल्ल्या आमा समेस्तांची काळजाचे अत्रे घेवन आयिल्ल्या सर्व भावार्थी लोकांची आमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंता पिडेस्तांची पयशिल्ल्या गांवांत हांव बरेपणा शेवन ह्या पवित्र थळाचेर दिश्ट दवरच्या समेस्त तुज्या विश्वासी प्रजेची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक फोना सरपदवेदर बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 सुम्यान शिकयल्लें मागणें सांगत आमी भेटुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां समेस्तांक तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकातांतलीं वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी अनेक वोटां सांबाळ तुजी येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माया मग सोन एक वोट सुगुर्त जावन क्रिस्ताची शांती एकामेका दिवया
बाबा बहिणीनो पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती जेजू ख्रिस्त ही जेजूची उतरां आयकून जेजूची उतरां परगट करूंक देव एक सकत ह्या बलिदानात जोडलेली आमी हर एकली ह्या सुमेच्या जेवणात वांटेले जावची सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली सोमिया दयन ये सोमिया मुझ्या काळजाच्या भिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोराय ये सोमिया दयन ये सोमिया मुझ्या काळजाच्या शिवाय ना काय उपाय तुझा मुझ्या काळजा सोराय तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय ये घडी जायची जायशे ना मोजा तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय त्वर कर सोम्या ये मोजा काळजा त्वर कर सोम्या ये मोजा काळजा राव तू सोम्या मोजा या बिडारा राव तू सोम्या मोजा या बिडारा ये सोमिया दयन ये सोमिया मोजा काळजाच्या बिडारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोजा काळजा सोराय प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा या बगे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो देवन आयल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज उजेवासाच्या परजळे शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां समेस्तां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर आमी आमचे तकले बगोवया सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद करूं आनी तुमकां सर वायट विघ्नांतली निवारूं आमेन देव एक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावरतान बरवशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यानी सफळ करूं आमेन शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावोवंक तुमकां आदार दिवं आमेन आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं आमेन सांज सेवास बाबा ओगला पाणी तुका
करून बसया. मोगाचनो ह्या पवित्र थळार जुजेवाज बापाची मजत मागून आयिल्लीं सबार ते सवांग हांगासर आसात. पयस थावन लागीं थावन पोस्टा मुखांतर ह्या हांगासर बरोवन घालन ह्या पवित्र थळा थावन बरेपण जाल्ल्यांक अर्गां दिवच्या सवे जायत्यांनी तांचें बरें आशिल्लें. ह्या सर्व ते सवां खातीर आमी मागता आसतना जुजेवाजाच्या पांयांतळी तुमच्या समेस्तांची आशा सुफळ जावं दी म्हणल्या त्या चिंतपा सवें ताका भेटोवन दिता. ते सवां तुमच्या मुखार दवरच्या फुडें ह्या पवित्र थळाक दान दिल्लीं आसात. सुनील फेरावो विजय अडका 1000 रुपये, फिलोमिना लोबो मुंबई 1500, आविन रॉड्रिगस फार्ला 3000, मेल्विन वाज लोरेटो 1000, आग्नेस क्रास्ता सिद्धकट्टे 3000. तशेंच शुक्राराच्या दिवच्या जेवणा खातीर जेसिंता डिसोजा मोगार्नाड 1000, रॉनी लोबो 1500, हेलेन डी सिल्वानी कुटाम बोंदेल 1000, लुवीस वेगस वरकाडी 2000, नाव नाका म्हणून बेलतांगडीच्या एकल्यान 5000 दिल्यात. बेनेडिक्टा मोंतेरो एलियार पदाव 500, रोजा डिसोजा एलियार पदाव 200, फिलोमिना लोबो मुंबई 500, दीक्षित डिसोजा पानीर 5000, फिलोमिना लोबो आग्रार 500, लेस्ली आनी लेनविशा डिसिल्वा मोगार्नाड 3000, वेलविशर फजीर टावन 5000, नवीन आनी फेमिना डिसोजा लोरेटो 2000, प्रवीण दीप्ती डेलांताबेटो 2000, फ्लाविटा वेगस सिद्धकट्टे 500, सल्वदर डिसोजा आनी कुटाम पुत्तूर 500, सेलेस्टीन टेलिस कुलशेखर 10000, लिओ लोबो बोंदेल 5000, विन्सेंट रॉड्रिगस विटला 2000, अक्षिता प्रियांका वेगस पानीर 2000. तशें एकल्यान मार्सेल मोंतेरो डब्यांत ह्या बरेपणा खातीर म्हणून ह्या पवित्र थळा खातीर म्हणून डब्यांत ओट्टो केल्लो एक ल्हान डब्बो ताणें हाडून दिल्या. ह्या समेस्तान जें कितें तुमी चिंताप घेवन हांगासर हाडलां, तुमचे सर्व आशा आनी ह्या बऱ्या थळा खातीर कितें तुमी दिलां, जुजेवाज बाप ताचें इनाम तुमकां फावो करतलो आनी करून दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. हांगासर भगवंत जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी आयिल्लीं मागोवंक आयिल्लीं ते सवां आयिल्लीं अर्गां मागलो उपकार मेळयल्याक अर्गां दिल्यात 7 जाणांनी. तेगांचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. ब्लॅडर इन्फेक्शन गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. भुरग्यांची दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. हॉस्टेलांक रावून बरें जायनातलें पूण हॉस्टेलांत रावून जुजेवाज बापा लागीं मागल्या उपरांत थंयसर रावून ताचें इंजिनियरींग शिकून बरें मार्क्स काडल्याक अर्गां दिल्यात. बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळ्याक अर्गां दिल्यात. उदक नातलें जुजेवाजाच्या विनवणेन मागोवन मुखार गेल्ल्याक 2.5 इंचाचें उदक मेळ्ळां. ही सर्व अर्गां दिवच्या सवें हांगासर बरें मागून आयिल्लीं ते सवां पिडा गूण जावंक 12 जाणांक, बरी सैरीक मेळोवंक 17 जाणांक, काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक 6 जाणांक, दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक 2गांक, पोटान चापचें उणें जावंक एकल्याक, घराक मार्गाची वेवस्था जावच्याक, तकली फडाफड शिरो पडच्यो रातीक न्हीद पडना गूण जावच्याक, पेंगटाची दूख गूण जावंक 4गांक, मोतीची पाड चिंतपा पयस जावंक 3गांक, काजारी जोड्यांक उपजाल्लो दुबाव पयस जावंक 6 जाणांक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत 9 जाणांक, एलर्जी शेळ शिंको तकली फडाफड गूण जावच्याक 4 जाणांक, हाताची दूख गूण जावंक, कॅन्सराची पिडा गूण जावच्याक 3गांक, सकाळांक बरी भलायकी मेळोवंक 13 जाणांक, परगांवांत कांय आडखळ नासतना पावोवंक, बाळटेर बऱ्यान जावंक 3गांक, एकल्याचें ट्रिटमेंट रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बरें काम मेळोवंक 5 जाणांक, किडनी दिल्ल्या तिका गूण करूंक तशें दुसरी समस्या येनातल्या बरी राखून व्हरूंक, कुवेटाक बेगीन विजा मेळोवंक, आंगार पडिल्ली एलर्जी खाता फोड गूण जावच्याक, शिकोवंक बरी मोत आनी जैत मेळोवंक 13 जाणांक, एड्स पिडेच्या दोगांक धैर्यान जियोवंक आदार मेळच्याक, नव्या बिझनेसांत जैत मेळोवंक,
मेळिल्लें काम बऱ्या रितीर जावंक तेगांक बँकांत संपडाल्ले पयशे मेळच्याक कॅनडाची विजा एका कुटुंबाक मेळोवंक एकल्याचे हाताची दोळ्याची पेंगटाची दूख गूण जावंक सोरेसीस पिडा गूण जावंक एकल्याची उस्मड गूण जावंक एकल्याची तकली फडाफड पोट दूख गूण जावंक घराचें काम बेगीनच पोंताक पावोवंक तेगांक एकल्याक काजार जावंक बूद येवंक बरी सैरीक जावन काजार जावच्याक काजार जावन 7 वर्सां जालीं भुरगीं जावनात भुरग्यां खातीर तांणी मागला बरी विजा मेळोवंक 4 जाणांक आमाल पियोवण्यांतान सुटका मेळोवंक 6 जाणांक कामांचे समस्ये परिहार जावन पासपोर्ट हाताक मेळोवंक मोबायल पळोवचे उणें करूंक आनी वडिलांनी सांगिल्लें आयकून बरो भुरगो जावच्याक विजाचे समस्ये इतर्थ जावन हाताक मेळच्याक स्टॉक मार्केटींत इन्वेस्ट केल्लें चडीत प्रॉफीट मेळोवंक एकल्याक ताच्या कामांचो सांबाळ मेळोवन ताच्या कुटुंबाक ताणें सांबाळच्याक एका भुरग्याक रगत उणें जावन म्हयन्याक 2 पटी रगत दिवचें पडटा ताणें बरें जावच्याक ताची आवय विनंती करता भुरग्याचें मायग्रेन गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक घरांत समाधान मेळोवंक 5 जाणांक बोटींत बरी मासली मेळोवन बरो फायदो जावच्याक एका भुरग्याच्या आंगार आशिल्लीं खतां फोड गूण जावंक लॉटरीची पिसाय सांडूंक भुरग्याची सळ हट उणें जावन बरी भलायकी मेळोवंक इज्रायलाची विजा बेगीनच येवंक थायरॉयड गूण जावंक तेगांक पेंकाट दूख गूण जावंक 4गांक धरिल्लें काम पोंताक पावोवंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक एका ल्हान भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक ब्रेस्ट कॅन्सरांतावन गूण जावंक किमोथेरपींतावन सायड इफेक्ट जायना जावच्याक डिप्रेशनांतावन गूण जावंक तेगांक एका घरचो रस्तो कोर्टांत इत्यर्थ जावन जागो विकून वचूंक एकल्याचें डायबिटीस तशें BP नॉर्मल जावंक MBAंत बरें शिकून बरें मार्क्स काडच्याक देदेस्पर जाल्ल्या कुटुंबांत शांत समाधान मोग मायपास मेळच्याक 3 वर्सांतावन कुटुंबांत आशिल्ले डायवर्स केस बेगीनच इत्यर्थ जावच्याक घरच्या कामांक केल्लें रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक आशिल्लो ऐवज बेगीच मेळच्याक ह्या ते सवां खातीर आनी सबार आनी आशेव नासचें हांगासर बरयल्लीं ती सगळीं हांगासर घाल्यांत पण ताच्या बराबर सबार आनी ह्या जाग्यात ह्या पवित्र तळांतावन जें कितें आशेलां जजेवाज बाप देवातावन तांकां मागोवन दिवं दी आनी दितलो म्हणल्यार बरवशान ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया सर्व आमी दिंबी घालून एक आमच्या पांयक नमान मरियानन बापा हात वयर घालया म्हजें मागणें आनेकल्यान मागल्लें आनी कोणाक पळय मागण्यांची गरज आसा तांकांय मेळोवन दी आनी ह्या परिसरांत ह्या सगळ्या वाठारांत आसचें सगळ्या आमच्या गांवांत आसचें मारेकार पिडा गूण जावन दी बऱ्या भलायकेन सवकासायेन जियोंक मेळोवन दी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगिवंती मरिये देवाचे मये आमाप्या खाते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदा सर्वदा आमेन ह्या नोवेना खातीर तुमी पयस जावना लागीं थावन येतात आनी कोणाक दिंबी घालूंक जायना ती दूख जुजेवाजाच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी आमकां हर एकल्याक बरेंपण जावं दी म्हणलें चिंता मतीन धरया भगेवन जुजेवाजाची लदीन सुमिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सगळींच्या देवा बापा देवपुता संवसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाड
वाडोवन आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पाचारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर मुरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका कोसून नास सोनवेच्या कथोलिक बावर्त जिवो केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मुरियमाईचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कष्टान संपडल्याच्या गरजान पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनुवार दैरान सोंसल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातिल्ल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भावार्थ सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाची मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमकां सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले गागुट आमची कर नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तूं आमचो शिरोती जावन आसाय आनी सर्गींतां देवाचे बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फांग तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पितां सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणयेन देवाचो परमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वांच्या सुडसुडीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट पगडिल्ल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भावंडाच्या मोगान आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाट शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्यां पिडेस्त आनी कश्ट जालें तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेंतून जावन आसलोय देवाचे विशेष मजत तुजे सगळे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सर्गराजांत देवा संगी तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दुख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर आमच्या वैयक्तीक गरजो काळजांत तावन जुजे वाजा मुखार देवाक अर्पिया ह्या पवित्र थळार विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदर्सूंच्या बरें मन दाखोवच्या विविध रितींनी कुमक करच्या हर एकल्याक सांजुचे वाज देवा तावन सर बरें फावो करून दी हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक येदोळ आयिल्ल्या आज हांगासर हें भक्तीपण चलयल्ल्या आनी मुखल्या दिसांनी हें भक्तीपण चलोवन व्हरच्या सर याजकांक हांगासर आमकां मागोवंक कांतारा मुखांतर आनी हांगासर जाल्लें हें भक्तीपण रेकॉर्ड करच्या मुखांतर आनी हें सगळ्या संवसारांक पावच्या मुखांतर ह्या परिसरांतलें भक्तीपण वाडोवंक कारण जाल्ल्या डिवायन वर्ड चॅनल मालक ताकाय आनी सगळ्या सिबंदेक
तुझे आशीर्वाद दी. आमच्या हर एकल्याचे काळजाचे अत्रेक आशा ह्या पवित्र थळार येवंक जायनासतना मागच्या संदेश धाडच्या मागोंक विचारच्या हर एकल्याक जुचे वाज बाप देवा तावन तांची आशा सुफळ कर. सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. भावार्थाक आडवेच्या संतेक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनाची येवचे भाग आमकां मेळाशें कर. समेस पिडेस्तांचो उडास करया. ह्या पिडेस्तां खातीर मागता आसतना जुचे वाज देवाचो आदार दिवन आमकां हर एकल्याक पिडेस्तांक आपडून बरें करूं दी. सुमेच्या नवी आमचो आदार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयान आयक म्हजे मागणे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पिडेस्त भाव बेनी उगडास काडया. सर्व दयाळ्यान आनी मोगान भरलेल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडेक लाभोवन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक सावन विविध पिडेनी कश्टातल्यांचेर आनी हांगासर हजर आसलेल्या पिडेस्तांचेर तुजी सर्गीची दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मतीचे आनी कुडीचे सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या भक्ता सांज उजेवाजाच्या मजतीन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें हांगात आनी तुज्या सांगतपणांत जोडुलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिबी जोडून तांकां आदार जावं हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आज सांज उजेवासाच्या नव्याच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांज उजेवासाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतली आनी सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखेन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक शेके सवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळोवंक. सांज उजेवा सर्गेच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करता. मग सगळी पवित्र सभा संतोष बरयता आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेबंदपणाचो मुकोट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. सर्गीच्या वाटेन चलोवंक शिक. पातळ सांडून आदार लाव.